नमस्कार येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स। विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारच्यान बजेट ब्रेस्तारा म्हादय नागरिकता कायदो अर्थीक स्थिती कायदो सुवेवस्थेचे इश्यू तापोवपाचो म्हालगडे विरोधी आघाडीचो प्लान फ्लोर मॅनेजमेंटाक हालचाली। सीएएचेर गोंयभर वता वता थंय शक्ती प्रदर्शन। सीएएक तेंको दाखोवंक मुरगांव हजारांनी समर्थकांची रॅलीक बीजेपीचे आमदार मंत्री निवृत्त सेनाधिकारी ब्लॉक काँग्रेसीची चिंबला सीएए आड सभा। गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण लाव फक्त 1,83,00,000। ऑडिटरान क्वेरी काडच्या आदी दाखयल्लो 35 कोटी। बँकेक ग्रेड सी पतदर्जो दुबावीत। 9 तारखेर एजीएमात पंचनामो। तरणाटे लागल्या व्यसनाक मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत जाय व्यसनमुक्ती। चोडणा इस्कॉनाची भक्ती वेदांत अकादमी सुरू। आध्यात्मिक पर्यटनाक उर्बा दिवपाचे इस्कॉनाचे यत्न। एफसी गोवाक नवे उंचायेचेर व्हरपी स्पॅनिश चीफ कोच लोबेरा गोंयकार फॅन्सांचो जड काळजान गुडबाय। लोबेरा आनी फॅन्साच्या दोळ्यांत दुखां मॅनेजमेंटाचेर फुर्योज। गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारच्यान अर्थमंत्री प्रमोद सावंत ब्रेस्तारा बजेट मांडटलो। स्टार्ड अनस्टार्ड मेळून 814 प्रस्न प्रस्नोत्तर वरांत आसतले। 5 खासगी थारावय सभापती कडेन पावल्यात। म्हालगडे विरोधकांची आघाडी म्हादय नागरिकता कायदो अर्थीक स्थिती आनी कायदो सुवेवस्थेचे प्रस्न तापोवपाचे आसात। फ्लोर मॅनेजमेंटाक हालचाली सुरू जाल्यात। 5 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारा सुरू जावन शुक्रारा लेखा अनुदान पास करून सोंपतले। 5 दिसांचे हे सेशन जे पयल्या 3 दिसांक जो राज्यपालाचो अधिवेशन जे थँक्स हे आसा तेजे 3 दीस डिस्कशन जातले। 4थ्या दिसा सीएम बजेट मांडटलो आनी 5व्या दिसा प्रायवेट मेंबर्स डे। प्रत्येक दिसा एक वराक क्वेश्चन अहवाल आसा। ज्या प्रमाणे आमी आयकता त्या प्रमाणे आनीकय काही गव्हर्मेंट बिलां ह्या 5 दिसांनी येवपाची शक्यता आसा। अधिवेशनात कांय सरकारी विधेयकां येतलीं ती अशीं: सहकार कायदो दुरुस्ती विधेयक अधिवेशनात येतलें। एजमा कायदो दुरुस्ती विधेयक अधिवेशनात येतलें। एजमा कायदो मोडटल्याक 3 वर्सां बंदखणीचे तरतुदीचें विधेयक। गोंय विद्यापिठाच्या नेमांत बदल करपी एक विधेयक येतलें। पोरूचो आडकोल्लो सीएजी रिपोर्ट ह्या अधिवेशनात येतलो। अर्थसंकल्पा आदी आर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्ट अर्थमंत्री मांडटलो। खाजगी 5 थाराव सभापती कडेन आयल्यात। विरोधकांच्या आघाडी आमदारांनी म्हादय नागरिकता कायदो अर्थीक स्थिती आनी कायदो सुवेवस्थेचे प्रश्न तापोवपाचें थारायलां। सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन फ्लोर मॅनेजमेंट करपाची तयारी। आनी थोडे विशय जे आमी शॉर्टलिस्ट केल्या तातूंत भितर एक विशय हो म्हादयचो आसा, दुसरो आसा सिटिजन्स अमेंडमेंट एक्ट, तिसरो आसा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन द स्टेट ऑफ गोवा, बॅड फायनान्सीस ऑफ द स्टेट, अशे 4-5 म्हत्वाचे इशू ह्या असेंब्लीत रेज करपाचे अशें काँग्रेस लेजिस्लेशन पार्टीन ठरयलां। गोवा फॉरवर्डाचो विजयू विरोधकांच्या आघाडीक तयार। आमी अमेंडमेंट्स मूव केल्ली हा बरोबर शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन विच इज 2.5 hour डिस्कशन ऑन 3 मेजर इश्यूज। द म्हादय, दुसरे म्हणटा ते सीएए, एनआरसी आनी एनपीआर, आनी तिसरे म्हणटा ते एसटी रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली। सुदीन ढवळीकार गोंया भायर आशिल्ल्यान ताका संपर्क जालो ना। मात काँग्रेस मगो रोहन आनी गोवा फॉरवर्डाची तशी अधिकृत आनी जाहीर जॉयंट बसका अजून तरी जाल्ली ना। फ्लोर मॅनेजमेंट आतां मेरेन तरी पत्रकार परिशदो आनी फोनाचेर चल्लां। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सीएए समर्थन आनी आड गोंयांत वता वता थंय शक्ती प्रदर्शन। आयतारा मुरगांवां हजारांनी लोक सीएएच्या तेंक्याक भायर सरलो। मुरगांवच्या रस्त्यार नागरिकता दुरुस्ती कायद्याक तेंको दाखोवंक काडिल्ल्या रॅलींत हजारांनी लोक। सीएएचेर गैरसमज पातळावन लोकांक पिशे करतात म्हूण रॅलीक निवृत्त सेनाधिकारी बीजेपीचे आमदार मंत्र्यांचो राजकीय विरोधक आनी एक्टिविस्टांचेर फोग। दुसरे वटेन चिंबला ब्लॉक काँग्रेसीची सीएए आड सभा जाली। करिस्ता हे काय न्हू जाल्यार एक जागृताय दाखयता सिटिजन्साचे आमचे गोंयच्या लोकांचे की तांकां बरी समजून या
की हे CAA म्हळ्यार कोणाचे विरोधक ना. CAA म्हळ्यार दुसरे जे लोक बंदखणीन आसा, लोक त्रासान आसा, जे पर्सिक्यूट केला दुसरे देशांनी जे मायनॉरिटीज आहा तांकां मदत करपा खातीर केल्ले आसा. आनी ते हे लोकांक सगळे बरे भाशेन खबर आसा की BJP गव्हर्मेंट, मोदीचो सरकार लोकांक कितें बऱ्या पडटा तेच करता. इतलो विश्वास तांकां आसा. ही संख्या पळयल्यारूच विश्वास दाखयता लोकांचो. हे सारकें हे लोकूच दाखयता, लोकांची हिंगा संख्या दाखयता. एकदम ही रॅली पळोवपाक म्हणून हांव मुद्दम आयलो. खरें म्हटल्यार वास्कोकारांचें हांव अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता की त्या इतले मोठे संख्येन 15 ते 20 हजार लोक म्हळ्यार हांव पळयत उरना हे बाबा कितें काय म्हणून इतलो हो CAA सपोर्टाक लोक भायर आयला. सॅल्यूट टू ऑल वास्कोकार्स. आनी हे जितले अपॉलिटिकल म्हणजे लोक आपूण जावन भायर सरले तांकां आमी पळयले, सजमन सांगले. हांव म्हाजे खुबशे मुस्लीम सपोर्टर म्हाका आहा, क्रिस्तांव म्हाजे भाव म्हाका सपोर्टर आहा. सजमन सांगला आनी तेच्या उपरांत हळूहळू तांकां कळटा. चिमला ब्लॉक काँग्रेसीची CAA NRC आड सभा जाली. हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा रहा, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हुए हमें कभी नहीं देख सकते. ये मेमरा कहाँ गए? कहाँ गए मेमरा? किन आ रहे मेमरा हमारे सपोर्ट को? ये मेमरा को अब दिखाने का हमारा वक्त आ गया. हाँ, ये मेमरा को घसीट लगाने का वक्त आ गया. हमें चाहते हैं कि हमारा MLA भी हमना लोग को बाहर निकले थे. MLA भी हमारा बाहर आना. अगर MLA बाहर नहीं आया तो हमें बाद में बाहर निकल को दिखा दे की आमना कोण होणार. सो आमच्या मध्ये अशें केन्ना डिफरन्स ना. फकत म्हाका मामीचो मातसो उडो आशिल्लो, ताका लागून मातशें उलोवपाक मातशें प्रॉब्लम जाता. आनी हे पळय NRC आनी CAA पळय हाडलेली आहा ही आमचें बरें करपाक न्हू. प्रुडंटा खातीर मुरगांवच्यान विक्रम नायक आनी चिमलाच्यान शिरीश कुंकळेकार. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे 2018-19 ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण लाव फक्त 1,83,00,000. ऑडिटरान क्वेरी कार्डच्या आदी बँकेन 34,62,00,000 चुकीचो प्रॉफिट दाखयल्लो. रिणां आनी NPAक 7.5 कोटींची तरतूद केल्ली ना म्हूण ऑडिटरान निरीक्षण नोंद केलां. ऑडिटरान बँकेक C ग्रेड दिल्या. बँकेचो फायनान्शियल स्टेटस म्हणल्यार पतदर्जो दुबावीत. 9 फेब्रेराक AGMात पंचनामा जाता. गोवा राज्य सहकारी बँकेचो ऑडिट रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला. येता त्या आयतारा बँकेचे जनरल बॉडी मुखार हो रिपोर्ट येतलो. बँकेच्या फायनान्शियल स्टेटसाचेर पळयात ऑडिटरान कितें रिपोर्ट केला तो. NPAची तरतूद 1 कोटी दाखयल्या ती 4 कोटी आसूंक जाय. बँकेचे सॉफ्टवेअर आनी बायोमॅट्रिक मशीन सारकें ना. संजीवनी साखर कारखान्याक 35 कोटींचे रीण दिल्ले, ताचेर 3.5 कोटींची तरतूद केल्ली ना. सरकारान दिल्ली बोरोविंग गॅरंटी 31 मार्च 2019 सोंपली, ती अजून रिन्यू केल्ली ना. नेम पाळी नासतना IT सल्लागार नेमला, ताचेर 9 लाख कट दिले. कायदो अधिकारी तसोच सहकार रजिस्ट्राराची मान्यताय घेनासतना नेमलो. 57 कोटींची एकत्रीत लुकसाण आसतनाय कामगारांक एक्स ग्रेशिया रक्कम दिली, त्या खातीर बजेटात तरतूद नाशिल्ली. 31 मार्च 2019 बँकेन चुकीचो स्टेटमेंट दिवन सुमार 34 कोटींचो फायदो दाखयल्लो. ऑडिटराच्या बोवाळा उपरांत बँकेन अर्थीक स्टेटमेंट बदलून 1 कोटींचो फायदो दाखयलो. बँकेक C ग्रेड दिल्या, ती खरीच फायद्यात आसा काय लुकसाणीत ताचें कफुसांव. 2017-18 38 कोटींचे लुकसाण दाखयल्ले. 2018-19 1 कोटींचो फायदो दाखयता खरी, पूण 7 कोटींचे रीण आनी NPAची तरतूद दाखयल्ली ना. ऑडिट रिपोर्टाचो पंचनामो 9 फेब्रेराक AGMात जातलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. राज्यसभेतल्या गोंयच्या खासदारांक ट्रान्सलेटर मेळ्ळो. राज्यसभेत कोंकणीन उलोवप केल्यार ते खातीर भाशांतराक म्हूण राज्यसभा महासचिवान 2 अर्धवेळ भाशांतरकार नेमल्यात. हातूंत एकलो मेंगलोरचो विद्यार्थी, दुसरें दिवचल तालुक्यांतल्या वडावलचें गोंयकार चली श्रिया राणे. श्रिया राणे दिल्ली विद्यापिठांत शिकता. नमस्कार, माझे नाव श्रिया राणे. हांव मूळचे बिचोली तालुक्यांतल्या वडावल गांवचे. शिकपा खातीर हांव 3 वर्सां पूर्वी दिल्ली आयलें आनी हांव दिल्ली विश्वविद्यालयाचे विद्यार्थी आसा.
संसदेन कोंकणी भाशा खातीर इंटरप्रिटेशन सर्वीस नाशिल्ली आनी हालींच राज्यसभा सचिवालयान कोंकणी आनी हेर चार भाशा खातीर अर्ज काडले. तातूंत हांवें अप्लाय केलें आनी म्हाका आनी एकट्या भुरग्याक तेतून सिलेक्ट केलें. आतांचे जे आमचे पॅनल आसा तेतून IAS ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट आनी रेडिओ आर्टिस्ट आनी म्हाजे सारके विद्यार्थी सुद्दां आसात. इंटरप्रिटेशन हे फक्त ट्रान्सलेशनच न्हय तर एक खूबच आव्हानात्मक गोश्ट आसा, कित्याक तेतून ट्रान्सलेशनच्या बरोबरच खासदार जे उलयता तेच्या वांगडा उलोवचें पडटा. संसदेन बसून आमच्या खासदारां खातीर इंटरप्रिटेशन करप ही म्हाज्या खातीर एक व्हडली संदी जावन आसा. धन्यवाद. नमस्कार, हांव शोभित कुमार सिंग. हांव दिल्ली रावतां. हांव एक स्टुडंट. हांव राज्यसभांतू कोंकणी भाशेचें इंटरप्रेटर जावन आसा. म्हाका हें खबर मेळ्ळी की राज्यसभाक कोंकणी टू इंग्लीश एक इंटरप्रेटर जाय. हांवें हाजे खातीर अप्लाय केल्लें. सत्तरीत साठऱ्या अजून येरादारी वेवस्था, उदक, रस्त्या सारकेल्यो मुळाव्यो गजाली पाविल्ल्यो नात. दुसरे वटेन कशिल्ले शेतापाटांची रानवटी जनावरां नासधूस करतात. निदान ज्या जमनींनी उत्पन्न काडटात त्यो तरी गांवकारांक सोडच्यो म्हूण लोक मागतात. वर्स जावन गेलें लोकांनी पंचायतीक टॉयलेटी खातीर अर्ज केल्यात. अजून एकय टॉयलेट पाविल्लो ना. मी 1 वर्स जावन गेला ना संडासाक ह्या फॉर्म भरला. आम्ही सगळी DDV काढून सगळी दिली त्यांच्याकडे पंचायतीत. आणि आजपासून तर संडासाक काय हे ना. कोण पंचय सांगाना आणि सरपंचय सांगाना. एका वर्सा पहिले त्यांच्यानी चालू करून जाय ते चालू करूंक ना त्यांच्यानी अजून. जे आम्ही आता भाडला म्हणतात ते आमची आता जमनी आहोत जंगलात खूप दूर गांवा पयस न्हू काजी. पूण तेंच्यांनी आपले आमचे वेगळून आमकां दिवपाचें न्हू. हां आमचे तुमचे व तुमचे ताब्यांत घ्या हे काय ते नांवार करून दितू आमी असं. आनी तुमचो वायल्ड लायफ करा जाल्यार ताका शिरां तुमी मारा आमकां लागना. हांगा कमीत ती 60-80 वर्सां जालीं ह्या गांवांत आनी आतांच वायल्ड लायफ आमकां ती खबरच ना. गाडयेचे ट्रान्सपोर्ट आमकां बसी ना टायमार. भुरग्यांचे जाणट्यांचे हाल जाता. एप्लिकेशन आतां परत हेका दिल्ले पंचायतीकय दिल्ले परत ट्रान्सपोर्टाकय दिल्ले कदंबा. तेंच्यांनी कांयच हें करूंक एक्शन घेवंक ना. आमचो जो आमदार आहा तेणी मातशें लक्ष मारपाचें. पाणी सारकें ना. आतां गांवांत बांय आहा न्हू ताका मोटर बसयला ते पाणी एक येयला जाल्यार वरभर एकटाय. थोड्यांक मेळटा थोड्यांक मेळना. बरो नानड्याचो पाणी तो सोडी थंय बी आतां बंद केला. थंय सारकें ते मेळा थंय बी बंद केला. ह्या परिश्टाक लागून आमकां लांकडां खाटीक तोय बी जावंक मेळना. बरं आमी काही उत्पन्न केली ती आमची दवरी न्हू. अनेक समस्याच्या विळख्यांत ही आमची सत्तरी जखडलेली आसा, आवाळलेली आसा. आनी ह्या दुर्गम भागा कडेन अजून पर्यंत कोणूच खंयचेच प्रशासन पळयना. अजून ह्या भागांत रस्तो सारको ना, गाडयो सारक्यो ना, उदीक ना, टॉयलेटी ना, कांयच सुविधा म्हणून अशी कांय ना हांगासर. आतां साट्रे सारक्या गांवांत, देरोड्या सारक्या गांवांत तेतून खेड्यांनी आमचे बशी वयताल्यो. एकच वयताली दिसा कदंबा महामंडळ ती बी बंद केल्यो. म्हणजे प्रत्येक दिसा प्रत्येक म्हयन्यात प्रत्येक वर्सात हे सगळे एक फॅसिलिटी बंद करता हे सरकार. हे अशें जावंक जायना. आणि हे केन्ना प्रश्न सुट्टाले ज्या वेळार तुम्ही लोक येतात तांकां सांगतात त्या वेळार तुम्ही जाणकार आसतात तांकां आपयात आणि विचार घेयात की बाबा हे कशें कितें म्हणून. साट्रे पंचायत लागता नगरगांव. सरपंच म्हणटा साट्रे देरोड्या गांवांत खंय टॉयलेटींग खातीर 25 अर्ज दिल्ले. लोकांनी फकत 9च भरून दिल्यात ते अर्ज फुडें धाडल्यात. म्हणजे आमी टोटल तेणी देराडे गांवाक जवळ जवळ 25 फार्मां दिल्ली. 25 टॉयलेटी नासल्यो तांकां 25 दिले आमी. पूण तेतूंत आमकां रिटर्न आमकां 25 9 मेळ्ळे आनी 14 मेळोंक ना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. तरणाटे मोठ्या प्रमाणात व्यसनाक लागल्यात. गोंय फक्त ड्रग्स मुक्त न्ही व्यसन मुक्त जावंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. चोडणा इस्कॉनाची संस्कृतीक, शिक्षणीक, भक्ती वेदांत अकादमी उक्ती जाल्या. सगळ्यो गजाली सरकार करूंक शकना. लोकांनी सुदारूंक जाय म्हणून फोमेंतो ग्रुपाचे चेअरमॅन अवधूत तिमुलो उलयले. गोंयांत अध्यात्मीक पर्यटनाक उर्बा दिवपाचे इस्कॉनाचे यत्न. शुभविलास संचारी म्हाजे कडेन उलयता आसतना म्हटलें की आमकां स्पिरिच्युअल टुरिजम डेव्हलपमेंट करपाक जाय.
आनी स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां म्हणपाक लागलो ड्रग मुक्त गोवा करपाक जाय. हांव फक्त ड्रग मुक्त म्हणचो ना, आमकां व्यसन मुक्त गोवा करपाक जाय. फक्त ड्रग मुक्त न्ही, ह्या व्यसना पासून मुक्त जाल्लो जाय आमकां गोंय. आजकालचे तरुण युवक जे आसा हे व्यसनाच्या आधीन वचपाक लागलेले आसात. आमकांय चीफ मिनिस्टरान बरें भाशण दिलां, खरेंच म्हाका आवडलें की व्यसन नाका आमकां आनी गव्हर्मेंट तुमकां व्यसन बंद चालू करपाक शकना, तें आमचे कडेन आसा. म्हणजे आमी ती स्पिरिच्युअलिटी घेवन ही कशी व्यसन दूर करपाची आनी मुखार कशें वचपाचें हो पळोवपाक जाय आमकां आनी करपाक जाय. आनी तुमची सारकी लोक दिश्टी पडटगीर टॉक्सिसिटी जी आसा, विश जें आसा बॉडी भितर तें भायर वता. व्यसनाच न्ही, उदक, गार्बेज हे सगळें लोकां कडेन आसा. गव्हर्मेंट चड नाका, गव्हर्मेंटान फॅसिलिटेट करपा जाय. गव्हर्मेंटान एज्युकेशन पसून फॅसिलिटेट चड तातूंत भितर पडपा जायना. गव्हर्मेंट पडलो की व्यसन उत्पन्न जातली, पुलीस उत्पन्न जातले, तातूंत भितर ब्रायबींग उत्पन्न जातलें. म्हणून कशें आमची हें फॅट आसा, ताची टॉक्सिसिटी आसा ती कशी काडून उडोवपाची, ताचे खातीर स्पिरिच्युअलिटी जी ताणें म्हणल्या ती हाडपाकच जाय. हमारा ये प्रयास रहेगा इस्कॉन गोवा में कि हम गोवा को उसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो पुनः दिलाए. गोवा जो है इसको परशुराम क्षेत्र बोलते हैं. यहाँ जो ये जो पूरा भूमि है ये परशुराम जी ने बनाया हुआ है. शायद ही भारत में या किधर भी ऐसा कोई भूमि है जिसको भगवान ने खुद बनाया हुआ है. तो हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हमें गोवा को स्पिरिचुअल टूरिज्म के मुताबिक हम इसको प्रमोट करें. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. गोंयच्या कर्तृत्ववान पुलीस अधिकाऱ्यांचो भोवमान करपी स्वाभिमान कार्यावळ पणजे दर्या संगमार रंगली. राजश्री क्रिएशन्स, राज हावजिंग आनी कला संस्कृती खात्यान एकठांय मेळून घेतिल्ले कार्यावळीचें मुखेल आकर्शण थारलें चला हवा येऊ द्या फेम कलाकार. कार्यावळीक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कला संस्कृती मंत्री बाकीचे मानेस्तूय आशिल्ले. राज हावजिंग आणि राजश्री क्रिएशन आणि कला आणि संस्कृती खात्याच्या वतीन हांव तुमच्या सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक उर्बे बरेच येवकार दिता की समाजा कडेन आमी जी नाळ जोडले ते आमी केन्नाच तोडू ना. आनी ताका लागून हो कॉन्सेप्ट हांवें पयलीं महेशबाब गांवकर हांचे कडेन उलयल्लो आनी तो जो कॉन्सेप्ट आसा तो प्रत्यक्षान येवपा खातीर कांय कळाव लागलो. पूण तो आमी पोरुच्यान सुरू केल्या नंतर आयज हें दुसरें पर्व. दीस रात जिवाचें रान करून म्हणजे आमच्या खातीर जेन्ना आमची चवथ आसता, आमची दिवाळी आसता किंवा आमचो क्रिसमस आसता किंवा ईद आसता तेन्ना आमी आमचो सण सगळे जाण मोठ्या उमेदीन मोठ्या दबाज्यान आमच्या सगळ्या परिवारा बरोबर घालयतात. पूण आमचें रक्षण करपा खातीर आमचे पुलीस भाव रात दीस जेन्ना काम करतात ते आमकां दिसनात. आनी आमी आमचे मदीं एक समाजान भितर एक हें आसा, कितें परंपरा आसा की सरकारी अधिकारी म्हणो की किंवा की राजकारणी म्हळे की केन्ना सदांच आमी नॅगेटीव गोश्टीचेर आमी चड भर दितात. आनी तांणी केल्लें जें पॉझिटीव काम आसात ते केन्नाच उजवाडान येना किंवा तांची केन्ना शाबासकी दिली वचना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की आयचो हो सुवाळो जो आसा तो सुवाळो सार्थ आसा. भारत माता की जयान म्हादयच्या गोंयच्या 9 उपन्हयांच्या उदका कलशांची खांडेपारा शांतादुर्गेच्या देवळांत पुजा केली. 108 जोडप्यांनी कलशांची पुजा केली. हे कलश आता गांवांनी धाडून म्हादयचेर लोकजागृताय करतले. माता पूजन अभियान हे ऑफिशियली प्रारंभ जाता. खरें प्रतिकात्मक प्रारंभ ताजो 70 तालुक्यांतले सुर्ल देवस्थानान पूजन करून जाल्लो. आज 9 उपनदयो ज्यो म्हादयक मेळटात त्या 9 उपनद्यांचें उदक एकठांय करून ताजें पूजन अशें प्रारंभ आज श्री शांतादुर्गा देवूळ खंडेपार हांगा आज संपन्न जाता. 108 कुटुंबां दाम्पत्यां ह्या पुजनाक बसतलीं अशा प्रकारचो संकल्प आसा. बेजीस बाय बेजीस अशा पद्दतीन हो कार्यक्रम 2 वरां पर्यंत चलतलो. आनी आज 20 तालुके जे आसा आमच्या दृश्टींतल्यान भाग केले आमी. 12 सरकारी तालुके जरी असले जाल्यार 20 भागांनी आज कलश जे आसा हे त्या तालुक्यान वतले. त्यामुळे आमचो भर जो आसा ह्या म्हादई माता पूजन अभियानाचो तो भर अशाचेर आसा की जनता जागृत जावपाक जाय.
जनतेचे प्रेशर सरकारचेर येवपाक जाय. जनतेन तो जसो तांचो रिप्लाय आसा तो निवडणुकीच्या वेळाचेर दिवपाक जाय. कुंकळे अवर लेडी ऑफ हेल्थ सायबिणीचें फेस्त आयतारा जालें. फेस्ताच्या खासा मिसाक लोक बरोच आशिल्लो. अवर लेडी ऑफ हेल्थ सायबिणीचें फेस्त. चीफ कोच म्हूण 2.5 सिजनाच्या आपल्या कारकिर्दींत FC गोवाक नवे उंचायेचेर व्हरपी स्पॅनिश कोच सर्जिओ लॉबेरान स्वता दुखां काडलीं आनी वतना लाखांनी गोंयकार फॅन्सांक रडोवन गेलो. क्लब मॅनेजमेंटाचो साप्प चुकीचो निर्णय म्हूण शॉकाद फॅन्स फुर्योज जाल्यात. हो क्लब सुरवेक गोंयकारांच्या हातांत आशिल्लो तोच सारको म्हूण लॉबेराक गूड बाय करूंक गेल्ल्या फॅन्सांच्यो प्रतिक्रिया. लॉबेरान मात कॅमेराचेर ब्र काडलें ना. Worst decision taken by FC Goa management by sacking our coach Sergio Lobera, and we would like to give our 100% support to our coach that we want Sergio Lobera back to FC Goa team. I cannot believe that the coach is going to go. This coach has given us the first ever trophy. It's completely mind-boggling, and honestly to tell you, if these owners really were passionate about FC Goa, they wouldn't have taken this decision. We really require our old owners back. Srinivas, Rempo and Salgaonkar, really, they knew how to run a club. This is completely destroyed all of us. Though Sergio Lobera is no more with FC Goa, we are always with him wherever he is, and our support for him will never die. This is really a big dark day for Goa and for Goans, and it's really sad. We are as a fans, we are really upset that what has happened to our coach Sergio Lobera. He is the person who has built this team, who has brought the team at this level, and the semi-finals are just knocking the doors, and he has been sacked, and it is really not a right decision by the management. And I hope this thing doesn't happen in future, and I wish the coach all the best in future, and the team as well. We want Lobera back.
एके वटेन लोबेरा रडत गेलो जाल्यार दुसरे वटेन FC गोवान रिझर्व कोच डेरिक परेराच्या फुडारपणा प्रॅक्टिस सेशन सुरू केले. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी स्वप्नील तारी. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.